तेन्ना घेवन हांवें म्हणलें चल हे रेंटाचो बोवाळ आहा म्हणून भायर सरले परत आसूंक. आयज परत आतां येयला, एक म्हयनो जालो इन्स्टॉलमेंट केला आमचो नवे गाडयेचो, शोरुमानूच आहा गाडी. इनवर्ट घेयना, कित्याक घेयना, कित्याक विचारलें कोणूच रिप्लाय करिना. म्हाजे कडेन विडियो आहा जो हांवें थंयसर आतां एक घेतला स्टाफाचो, जो कित्याक घेयना तें विचारला जाल्यार ती कोण रिस्पॉन्स करिना. लास्ट तेंच्यांनी म्हटलें की डायरेक्टराक वचोन मेळा म्हणून. सोमते आमी डायरेक्टरा कडेन मेळपाक येयले जाल्यार डायरेक्टर बिजी आसल्या कारणान एसिस्टंट डायरेक्टराक मेळ्ळा. तो म्हणटा आमी STA मिटिंगेन पास केला, रिन्यूवल रिप्लेसमेंट सगळें बंद आहा. हांवें म्हटलें खंय तरी पब्लीक नोटीस येवंक जाय न्हू. समज ती पब्लीक नोटीस येता जाल्यार आमी हे इनवॉयस करचे नासले आनी रावतले आसले. पण रिन्यूवला कित्याक बंद केल्या? रिन्यूवल तरी कंटिन्यू फ्लो जावंक जाय, कित्याक ही परमीट जी आहा दॅट इज वॅलीड फॉर 10 years, 10 to 12 years. 9 years आसले आतां 12 केला. गव्हर्मेंटान परमिटा 12 वर्सांक दिला, रिप्लेसमेंट डेट आपणें घातल्या, रिन्यूवल जेन्ना इनवर्ट करता पब्लीक नोटीस ना कांय ना सडनली स्टॉप करता. हे जाय तशें मनमानी करूंक लागल्या. खंय तरी कोण ऑपोजिशन हांगासर कोणूच नासल्या कारणान आमकां हो त्रास जाता. आयज कोण तरी आमच्या रेंटकारीच्या आनी टॅक्सीक आदाराक कोण येता न्हू जाल्यार हो प्रॉब्लम हे जायनासलो. आयज तुमकां कितें उतर मेळ्ळां? आमकां आतां एसिस्टंट डायरेक्टर म्हणपाक लागलो आमी हे मांडटा डायरेक्टरा कडेन. हांवें म्हणलें सर केन्ना येवंक नेक्स्ट? ही फॉर्मां तरी घेवन दवर भितर. ना तुजी घेतल्यार सगळ्यांची घेवची पडटली म्हणटा ते. सो रिस्पॉन्स येत ना, कांयच ना. सारकें सांगून इनडायरेक्ट रिजन तेंच्यांनी सांगला की STA मिटिंगेन पास जाला, रिन्यूवल रिप्लेसमेंट आनी न्यू गाडयो हे बंद करच्यो म्हणून. कितले वर्सांनी रिन्यूवल बंद? एवरी इयर हेजे एवरी लायसनाक 5 years फर्स्ट रिन्यूवल आसता, सेकंड इयर 5 years आनी तेच्या उपरांत रिप्लेसमेंट येता. सो ही आमची गाडी, म्हाजी जी पर्सनली गाडी आहा ती रिप्लेसमेंटाक येयल्ली आतां म्हणजे आनीक उरल्या जाका, पूण वसना भाड्याक तशीच आयडल उरता म्हणून हांव रिप्लेसमेंटाक घातल्या. अशें ना की आमी फर्स्ट टायम घातल्या, हेज्या पयलीं रिप्लेसमेंट घातल्या, प्रोसेस सेम आहा. VLTT घातला, स्पीड गव्हर्नर घातला, रेडी करून दवरल्या गाडी. पूण आतां ऑलमोस्ट एक म्हयनो EMI भरला हांवें. सेकंड EMI आतां येता म्हणून लोड येता म्हणून येयला दारान हेंच्या. रेंट बाईक रेंट अ कार नॉर्थ गोवाचो टॅक्सी युनियन सगल्यांचो होल्डार उरल्या. सो इवन आयज म्हाज्या खातीर त्रास जाला, फाल्यां लोकां खातीर त्रास जातलो. अशी कितले जाणां जे आतां रिन्यूवल? सद्या आमी हांव येयल्लो म्हाज्या कामाक, तो आपल्या कामाक येयल्ल्या कडेन आमकां 5 जाण आमी थंयच मेवळ्या एकामेकांक. पर्सनली एकामेकांक कोण वळखना, बट थंय येयल्ल्या कारणाक मेळ्ळा. गव्हर्मेंटान कितें सांगलेलें पळय आमी सगळे घालून रेडी केल्लेल्या गाडयो, तरी पूण आमकां हे त्रास घेवचे पडटा. तेणी आमकां खंयचो मिटर घातलो, स्पीड गव्हर्नर घातलो, सगळे आमी एक्सेप्ट केले. एअरपोर्ट जाले, एअरपोर्ट बंद केले आमी. पूण आतां आमचो रिन्यूवल करिना ते लायसन. गाडी रिप्लेसमेंट करून आमकां रिन्यूवल आतां एक्सपायर जाला जाल्यार तो म्हणटा आमी रिन्यूवल घेयना. तेजो जबाबदार कोण? आमी ताका विचारलें, तो म्हणटा तुमी डिपार्टमेंटाक विचार. डिपार्टमेंट कोण? आतां तोच आमकां सांगूंक सोदिना. ती खंयच्या डिपार्टमेंटाक आमी विचारूंक जाय, कितें विचारूंक कांयच सांगूंक सोदिना. करपाचें तरी कितें आमी? तुमीच सांगा आमकां. डेट ते उलोवंकूच सोदिना, कोणूच रिप्लाय हो कोणाच कडल्यान येना. आयज आमी हो सेकंड आतां एटेम्प कसो दिला तुमकां आफोवन तुमच्या माध्यमांच्यान आमी सांगूंक सोदता तांकां की तुमी पब्लीक नोटीस आतां आयज आमी उलयला, फाल्यां पब्लीक नोटीस घालतले ते. पूण हे जे पेंडींग आहा ते तरी तेंच्यांनी घेवचे, हो आमचो रिक्वेस्ट आहा तांकां. ते कांय उलोवंकूच सोदिना. एक म्हटल्यार आतां कितें करपाचें कांयच कळना. रेंटकर हांकां नाका जाल्यार कितें जालें आमकां कितें तें सांगा न्हू बाबा, तुमचें कितें डिसिजन आहा तो. कांयच डिसिजन ना हांचो. तो म्हणटा तुमी फक्त उगी राव. पूण आमी म्हणटा आमी गाडयो तर बेकार दवरलेलो, इंस्टॉलमेंट कोण भरतले? बँकीक उगी रावचे ना. एक इंस्टॉलमेंट हे जालो जाल्यार बँकी घरा कडेन येता, फोन करता तुजो इंस्टॉलमेंट बाउन्स जाला, हे जाला ते जाला. तर तुमी सगळें तरी स्टॉप करा न्हू. तुमी आमकां तर स्टॉप केल्या गाडयो जाल्यार ते तरी स्टॉप करा. बँकीक सांगा बाबा 3 म्हयने तांकां इंस्टॉलमेंट तूं घेवं नाका, आमी तेंच्यो गाडयो बंद दवरल्या. ते तरी कितें सोल्युशन आमकां दिया न्हू. कांयच दिवंक सोदना. म्हणजे तुमी म्हणटा ते डायरेक्ट फोंडान पडा, आमकां कांय पडलेलें ना. हे तेंचो डिसिजन जाल्लो लागो दिसता म्हाका. तुजी रिन्यूवल आहा काय रिप्लेसमेंट? म्हाजी रिप्लेसमेंट म्हाजो लायसन रिन्यूवल आसलो परमीट, ते म्हणटा आमी पेपर घेयना. आतां म्हाका रिन्यूवल तर घेयना जाल्यार गाडी रोडार खंय चलयतलो हांव? म्हणजे म्हाका ते जाय सर 1 म्हयनो नाजाल्यार 2 म्हयनो गाडी बंद दवरची पडली पयलीं म्हटल्यार गजाल. 5 वर्सांनी हय गाडी रिप्लेसमेंट केली हांवें. म्हाजें आतां लायसन तर रिन्यूवल परमीट रिन्यूवल आसलें, ते घेयना म्हणटा ते. परमीट रिन्यूवल नाजाल्यार गाडी रोडार खंय चलयतलो हांव? ते म्हणटाले तुजी गाडी परमीट रिन्यूवल ना. आडयल्या जाल्यार ती फायन मारतात ते. आतां लेट पेमेंट आहा तेजी फायन आहा. फायनी तुमी घेवंक जाय ते घेतात, पूण आमचे पेपर वर्क तरी करून दिया न्हू. तुमी स्पीड गव्हर्नर सांगले सगळे आमी घातलेले आहा. आतां आनी ते दिसतात ते GPS कसलो कितें येयला तो घातला, VLT कितें ती 10,100 रुपया तेजी. तो घालून गाडयो परत दवरच्यो पडटा बेकार. म्हणजे गव्हर्मेंट जितको कितें कितें सांगता तितकें आमी सगळें घालपाचें. आनी तेंची आतां टर्म एंड कंडिशन कांयच दिना आमकां बाबा तुमच्यो आमी चालू करतात म्हणून. तुमी आमकां घालूंक तरी लावनाकात न्हू. तुमी सगळें आमकां दिलें कितें कितें घाला ते सगळें घातलें आमी. तरी पूण आतां ह्योच आमकां फाटल्या दिसांनी एस्टिमेटींग पास जाल्या म्हणून जाल्लें न्हू, आनी जे डिक्लेअर जाल्लें की एअरपोर्टार गाडी दिवं नाका, स्टेशनार दिवं नाका, हे आमी एक्सेप्ट केल्ले आनी आमी ते फुडें कस्टमरांकूय गायड केला की आमी दिवचे ना एअरपोर्टार म्हणून. ते आमी एक्सेप्ट केले कित्याक तेजेर गायडलायन्स येयल्ले, एज पर गायडलायन्स आमी फॉलो केले
हे खंयच गायडलायन्स येवंक नासल्या कारणान आमी स्वच्छ भशेन प्रोसेस चालू केल्लो. शोरुमांच्यान फोन मारता बाबा गाडी व्हरा म्हणून, तुमची गाडी जर शोरुमान कितें जाली जाल्यार आमी रिस्पॉन्सिबल ना म्हणून. कित्याक तेंच्यांनी इनवॉयसींग केलें, तेंचें काम सोंपलें. आतां जेन्ना रस्त्यारूय गाडी हाडूं शकना, शोरुमांच्यानी प्रेशरायज करता, डिपार्टमेंटूय सपोर्ट करना, खंयच्या तरी सायडींच्यान एक मार्क काडून दिवंक जाय न्हू आमकां. हेन्स फोर्थ फाल्यांच्यान जर तुमी म्हणटा की बाबा तुमी रिन्युअला करूं नाका वो रिप्लेसमेंट करूं नाका जाल्यार एक्सेप्ट करता, पूण ऑफिशियली डिक्लेअर जावंक जाय न्हू खंयच्या तरी न्यूज पेपरांचेर नाल्यार खंय तरी येवंक जाय. नितीन दिवकर नितीन दिवकर. तुमचे नाव?